두렵지 수목할 우터 기도 모할 이스tam소 엄지 승기 디스라타 엄가 사말 설다 ताचे बगर हर कौन आसा संपूर्ण प्रीत मोकर तोलो तासो सांगा ताम कांती वाटो दैविक मोगा सो ताचे बगर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोकर तोलो तासो सांगा तामकां थिता वाटो दैविक मोगाचो काकुलताजी केधी ओटी काकुलती सोदर्योतो वेची कत्म्याक पडलोन आपल्या श्रद्धानानता Titaka opu kurpeshilya netaitam Aplen srutmastangka o ta chetai to eksata Bapak ditataka opu purpeshilya netaita Aple ragmastangka om tan chetai to eksata मोगळ इष्टाची सुसोम्या सस्ता तावनो करतेल्या मानता सैबा तुसो का सर्पण करता नमस्कार Satu amso istya sasna ji hizatus kabari nirme ami bugum toka rupropaki saga Satu amso istya sasna ji hizatus kabari nirme ami bugum toka rupropaki sargari मोगाळ भावा बहिणीनो आमच्या सर्गींच्या इश्टा जेजू मुखार आमी हांगासर सरपडोन आसाव आमच्या मोगा खातीर ह्या उंड्याच्या रुपार तो हजार जाला सरकार तावन तो आयिल्लो हांव खार मरयेच्या कुशीन मनीस जाल्लो मनशा मदें लागीं लागीं 33 वर्सां जियेल्लो
मनशामध्ये भोवल्लो, मनशांक दादोशी केल्लो, मनशांक गूण केल्लो, मनशांक उजवाड दिल्लो, सर्गीची वाट दाखयल्लो, मनशांक बुजयल्लो, तसो जेजू आतां हांगासर आमचे खातीर, आमा समेस्तां खातीर ह्या उंड्या रुपार हाजार आसा. हेजो व्हडलो देव, आटा पंगडाचो जाल्लो देव ह्या उंड्यांत, ह्या ल्हानशा उंड्यांत आमचे खातीर हाजार जाता. त्या सोम्याचो अपरिमीत मोग आमी नियाळया. ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी होगलाप दिवया, ताची आमी स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया. हे मोगळा जेजू कितलो व्हरतो मोग तुका आमचे वयर. आमी पातकी, आमी ना फावो तुजे मुखार येवंक, तरी तुवें आमकां तुजे सरशी हांगासर आपयलाय. येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानू आनी वजन वयतल्यानू, आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण तूं आमकां हर एकल्याक आपयताय. तूं आमकां आपयताय, आमकां तूं निराश करिनाय, तूं आमकां दादोशी करताय. ह्या उंड्या रुपार तुजें दर्शन तूं आमकां दिताय. हांव तुमचे लागीं आसां. हो संवसार सरापर्यंत म्हळें तें उतार हांगासर तूं जारी करताय ह्या उंड्या रुपार. तेनय आसता असो उंडो आमी मिसाच्या वेळार सेवतां. आमच्या जिविताचें खाण तूं जाताय. तूं आमचो देव, तूं आमचो रचणार, तूं आमचो सुमी, तूं आमचो गवळी, तूं आमचो सांबाळणार, तूं आमचें सर्वस्व. तरी ना फाव जाल्याक आमकां तुवें आमकां तुजे इश्ट जावन आपयलाय. मात्र न्ही, एका इश्टा प्रास जीव दिवच्या प्रास दुसरो व्हरतो मोग ना म्हूण तुवें सांगलय, आनी तुवेंच आमचे खातीर जीव दिल्लय. हे भोव साक्रामेंता आमी तुका आराधन करता, आमी तुका नमस्कार करता. सरस्ने सांगाता, सुकण्या सावजां सांगाता, ह्या संवसाराच्या सर मनशां सांगाता मेळोन मोगळा जेजू तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी वंदयता. दयकन उबें रावचें आनी आराधनाचें गीत आमी गावचें. तुमचे असची सोम्याची स्तुती दय बुकांत पाण संको 17 पेज नंबर 17. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उंड्या रुपारली पोणसच्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उंड्या रुपारली पोणसच्या. नमो नमो सोडवोंडारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. सर्गीचो देव तूं, सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोळी पोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. देव पोळी पोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या वयना येवन तूं आमचें खाण जाता. उंड्या वयना येवन तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता.
आमच्या मोगान बरोन तुका समर्पिताय. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता, नमो नमो जेसू ख्रिस्ता. उंड्या रुपारली पोणसच्या नमो नमो सुरगोंडारा. सक्रामेतांत आमकां रक्षा. जिणेचे सुख दुख तुका सांगो आयल्या. जिणेचे सुख दुख, जिणेचे सुख दुख तुका सांगो आयल्या. तुझे तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या. तुझे तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजी कुरपेची देण्या भंडार घेवन ये. तुजे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता. उंड्या रुपारली पोणसच्या नमो नमो सुरगोंडारा. सक्रामेतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता, नमो नमो जेसू ख्रिस्ता. उंड्या रुपारली पोणसच्या नमो नमो सुरगोंडारा. सक्रामेतांत आमकां रक्षा. सक्रामेतांत आमकां रक्षा. दायकन बसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या पून शेताक आयल्या. सालोरेसाच्या पांया थळा आयल्या. आमी कोण? आमची कूड कितें? देवान आमकां एक कूड दिल्या. आमची कूड कितें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो? आमची कूड वेवस्थीत रितीन नेटयलोलो मातयेचो मुदो म्हूण सांगयेत. पळय की न्ही, आमची कूड वेवस्थीत रितीन नेटयलोलो मातयेचो मुदो. जें कितें सकड मातयेंत आसा, जें कितें सकड वाऱ्यार आनी सकड आसा, तें सकड आमच्या कुडींत आसा. आनी आमी खावचें कितें? सामां पळोवंक गेल्यार आमी खावचें कितें? आमी खावची माती. आमी खावची माती. आजा पावतात की आमी खावची माती म्हणून. मातयेंत कितें जाता तें आमी खाता. एक बी ओमता, तें जड खंय वाडटा, वाऱ्यार वाडटा की मातयेंत वाडटा? मातयेंत वाडटा न्ही गे. मातयेंत असलें सकड ओडटा, कितें गरजेचें सकड तें ओडटा, जड जाता, फळ दिता. खंय तावन थंय येता? बी आमी एक ओंपली जावंक पुरो, पूण सकड तें मातयेंत असलें सकड ओडटा. कितें गरज आसा सकड ओडटा, गरज नासलें सोडटा. आनी आमी वचून कालें करता, खाता. आमी मातशें खाता वय,
चिंत्या आमी बोकऱ्याचें मांस खाता म्हूण चिंत्या. बोकरो ल्हान व्हड जायचे जाल्यार ताणें खायचें तण. तण खंय जावन आयलें? मातयेंत जावन आयिल्लें. तर आमी खावची माती आनी आमी आमची कूड वेची मातयेकच. आमची कूड वेची मातयेकच. तरी देवान आमची कूड इतल्या सोबायेन आनी इतल्या वर्त्या गानान नेटयल्या आनी ताचोच आत्मो आमच्या कुडींत घाला. आमकां एक आत्मो दिला. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सर्व रसना प्रास व्हरती. आमी मनशां सर्व रसना प्रास व्हरती. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान आपणाच्या स्वरूप असो आनी सारक्याचो मनशाक रचलो. स्वरूप असो आनी सारक्याचो मनशाक रचलो. देवान मनशाचो अपरिमीत मोग केलो आनी देवान मनशांक अधिकारय दिलो. सकड रचने वयर अधिकार दिलो तांकां नांवां दिवच्याक आनी आपणाच्या फायद्याक जाय जाल्यार बरी ती उपयोग करच्याक देवान सगळो अधिकार मनशांक दिलो. मनशांक दिलो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां नेटयलां. देवान आमकां जीव दिला. आमच्या कुडींत आसा साबार देणी. आमच्या मोतींत आसा साबार देणी. आमकां आसात आत्मीक देणी. कुडीची देणी आसात. आमी काम करता, वावुरता, व्हडलें व्हडलें संशोधन करता आनी कितें 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 करता. थंय हांगा आमी वेता. आमच्या कुडीक जायतीं देणी दिल्यान देवान. आमच्या मोतीकय साबार देणी दिल्यान. जाणू वायू समजोवणी आनी साबार संगती. ह्या मोतींत एक भांडारत म्हणयेत. आमच्या कंप्युटराच्या कितें चड व्हडलें भांडारत म्हणयेत. आमचें मोत देवान आमकां दिल्या. आनी सांगात आस देवान आमकां एक आत्मो दिला. देवा कडेन एक संपर्क करच्याक तो आत्मो दिल्ल्यान मोगाळ भाव भयणीनो आमी हांगासर आसांव. देवान आमकां आत्मो दिल्या देखून आमी हांगासर आसांव. आमचो आत्मो कितें म्हणयेत? एक सीम कार्ड म्हणयेत. मोबायलार सीम कार्ड आसा न्ही, तशेंच देवान आमकां दिलो आत्मो. सीम कार्ड व्हडलें ना, येदें व्हडलें ना. मस्त पळयता हांव मोबायलार. येदें व्हडलें तोडप्यात येदें आसा की ना, ल्हान न्ही गे. पूण आत्मोय आसा आमच्या मदें, तो दिसना. आमकांच दिसना आमचो आत्मो. ते देवान आमचे थंय दवरले सीम कार्ड म्हणयेत. देवा कडेन संपर्क करच्याक, देवाचो संदेश आमच्या आत्म्यांत हाडच्याक आनी देव आमकां कितें सांगता म्हणून जाणा जावच्याक. पळया, हांवें सांगलें मातयेचो मुदो देवान कितल्या सोबीत रितीन, कितल्या वर्त्या रितीन आमकां नेटयला. आमची कूड कितल्या सोबीत नेटयल्या. पळया, आमकां देवान दोळे दिल्यात. खंय पांया कडेन दिल्यात गे आमकां दोळे? ना, वयर दिल्यात. वयर दिल्यात. एक नाक दिला, कान दिला. जर तर एक दोळ हांगा आसून एक दोळ हांगा आसून एक कान हांगा आसलो जाल्यार नाक हांगा आसलें जाल्यार आमकां स्वरूप आसचें आहलें गे. आसचें आहलें ना न्ही गे. आसचेंच ना. आमकां स्वरूपूच आसचें ना. कितल्या सोबायेन नेटयलां. पळय, देव आमकां रचतना सकड संगती ताणें त्या प्रमाणे दिल्यात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो दीस, आयची घडी आमच्या कुडीचेर एक आमी दिश्ट घालया. कित्या सोबायेन ताणें नेटयला. आमच्या मोतेच्या देण्याचेर आमी दिश्ट घालया. आमी कितले मोलादीक न्ही गे, कितले मोलादीक देवाच्या दृश्टेन. तर आतां ताका आमी अर्गांनी होगळाप दिवया. तुमची जबाब जावन आसा मोगाचे न्हू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्यांची सो. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. म्हाका तुवें रचल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. भलायके बरी तूं कूड दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. ह्या कुडीक आदार दिवंक विविध विश्वे दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. म्हज्या कुडीच्या वाडावळीक खाण जेवण दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. म्हज्या आवय बापाय मुखांतर म्हजो पोस केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्यांची सो. भलायकी बिगडलेल्या वेळार म्हजी कूड राखून
कुंकू दाखतेर म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू भोव प्रशांत भोव अपुर्बायचो हावो दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमकां गरजेचें वोत तूं दिताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमच्या गरजेच्या उदकाक तूं पावस वत्ताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू काम करूंक सकत आनी देणी दिताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमच्या कामाक आनी वावंटीक फळ दिताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमकां बुद्धवंत काय दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमकां जाणवाय दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमकां समजुणी दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू फावो तें शिकाप दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमच्या मोतीक समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू पवित्र पुस्तकाची जाणवाय दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू तुजी उतरां आमकां शिकयलेल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमचे थंय एक आत्मो घाल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमच्या सर आत्मीक देण्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू साक्रामेंताद्वारे तूं आमकां कुरपे नेटयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू तुज्या दैवीक सायबाचो वांटो आमकां तूं दिताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू मागणें करूंक शिकयलेल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू तुजो मोग करूंक शिकयलेल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू वावरताच्या देण्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमच्या वयल्यो ताळण्यो निवारलेल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू कुंसारान म्हजी पातकां बोगशिल्ल्या खातीर अर्गा आणि होगळप तुका सम्या जिसू म्हज्या सालवासावां खातीर तूं कुर्सार मेल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू जिवन जावन पुनर्जीवनपणाचें दार म्हाका उक्तें केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू म्हज्या जिणयेंत उजवाड फांकयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू देवकरिस्ताद्वारे म्हाका सासणीक जिविताचें खाण दिताय देखून भगवानी तुका सम्या जिसू म्हज्यो ताळण्यो तूं धांवडयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या म्हज्या जिसू सर मोगाळ मनशां खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू म्हाका सांगतपण दिवच्या सर म्हज्या इश्टां खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू म्हाका बुजोवन दिवच्या सर मनशां खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू ह्या पूर्ण शेताक तुवें म्हाका फावो केल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आमची मागणी तुवें मानून घेतल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू जर कोणाक जर व्हडल्यान अर्गा होगळाप दिवंक मोज नासा जाल्यार तुमी उले घालयेत सर तरेच्या वायट विघ्नान वरतावन आमकां राखून सांबाळन वेल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू आयचो हो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू हांगासर येवन तुजें आराधन करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू 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 अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिसू अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमकां कुरपेन तुवें भरलेल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू देवा बापाच्या मोगांत आमकां एकवटून रावंक तुवें आपोवणें दिलां ह्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू हांव तुमचे सवे सदां काळ आसतलो आमचे सवे रावच्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सुम्या 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 जेजू
अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्यान केल्ल्या सर उपकारां पासून लेखमीत उपकार ताणें केल्यात मेजूंक जायनात आमकां अंतराळार कितली नेकेत्रांत आमकां मेजूंक जातात की ना ताच्या कितें चड वर्ती वर्ती असर्यां केल्यात आमीच जावन आसा सोम्याचें एक असर्य म्हण एक असर्य आमी ताणें आमकां घडलां रचलां असर्य त्या देखून आतां गिता द्वारी ताका आमी अर्गां होगळाप दिव्यां दयेकन उबे रावा तुमच्या कोंकणी भक्ती गीता बुकान पान संको 200 पेज नंबर Kalsantaon tinwastaw isumya tuwing kelas उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेंते पवित्र सोम्या मागता कळसांताव 3 वाजता ए सोम्या तुवें केल्यास उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेंते पवित्र सोम्या मागता अपुर्या संसारां आमकां रचले शेगुणी माय बाप पावो केली भाऊ भयणी संगी कुटाम दिले अर्गा अर्गा ए सोम्या कळसांतावन 3 वाजता ए सोम्या तुवें केल्यास उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेंते पवित्र सोम्या मागता अर्गा अर्गा सोम्या गायता घडयेन घडी तुका दिन वाजता सेवेन तुझी मुकली जिणी नंदन सावधी ये सोम्या कळसांताव 3 वाजता ए सोम्या तुवें केल्यास उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेंते पवित्र सोम्या मागता कळसांताव 3 वाजता ये सोम्या तुवें केल्यास उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेंते पवित्र सोम्या मागता सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करया
कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग हांतू आटापून आसा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, भगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवच्या खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. मोगाचो न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाचें उतार. देवाचे ओडपकार. दायकन बसा. बघाचो न्हू, जुलय म्हयनो आमी सुरू केला, आज दुसरो दीस. ह्या म्हयन्यांत पाप साहेब आमकां एक इरादो दिता, एक प्रत्येक इरादो मागोंक. आनी तो इरादो जावन आसा मनशा जिवाक मोल दिवच्या पासून, मनशा जिवाक मोल दिवच्या पासून. मनशा जिवाच्या वाडावळीचे सर्व हंतांनी गौरव आनी संरक्षण मेळोवंक आनी मनशा जीव देवाचें देणें म्हूण मानून घेवंक आमी मागोंक आसा. परतून सांगता, मनशा जिवाच्या वाडावळेच्या सर्व हंतांनी. मनशा जिवाच्या वाडावळ्यांत साबार हंत आसात. पयलें आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत आसा, मागीर संवसाराक येता आमचें बाळपण आसा, उपरांत आमी भुरगीं, तरणी, उपरांत अशें मनशाक जिवितांत एक एक तो हंत आसा आनी त्या हंतार मनशाक तो गौरव मान मेळोंक आसा. आनी तो गौरव मान मोग सांगातपण जर तर मनशाक मेळ्ळें जाल्यार मनीस एक बरो व्यक्ती जावन वाडटा. त्या देखून त्या हंतांनी मनशाक गौरव आनी संरक्षण मेळोंक जाय. आनी मनशांनी जीव जावन आसा देवाचें देणें म्हूण मानून घेवंक मागोंक पाप साहेब मोगाळ बाबणीन आमकां उलो दिता. पळया, जीव एक मिस्तेर. मिस्तेर म्हळ्यार कितें? मिस्तेर म्हळ्यार एक सत, एक गुट म्हूण सांगीत, पूण आमकां समजोंक जायना तितल्या सुलभायेन. मिस्तेर आमकां समजोंक जाता थंय तितल्या सुलभायेन जायना. सांती शिमतलिंदा दिसो मिस्तेर आसा, एक देव ते एक जण, ते मेळून एक देव. हो मिस्तेर आमकां समजोंक जाता की जायना. तशेंच आमी जावन आसा एक मिस्तेर मोगाचो न्हू. आमचो जीव जावन आसा मिस्तेर. आमच्या भितर कितें चलता, कितें आसा, कितें घडटा आमकां कळीत आसाय ना. आमी दाक्तेऱ्या कडेन धांवता, खंय परिक्षा करता आनी कितें करता. थोडे फावटी खंयची सगळी यंत्रां उपाय घेवन न्ही दाक्तेराक सुमी ती कळना. थोडे फावटी आमची पिडा, आमचें उणेंपण, मानसीक पिडा या कितें दाक्तेराक सुमी ती कळना. अशें म्हणटा आसतना मोगाचो न्हू, आमचो जीवच आमचें व्यक्तित्व जावन आसा एक मिस्तेर. प्रयोगशाळेंत लॅब आनी पुराय थोडे जाण वत धाडटात आपाप एक जीव रसी जाय म्हणून. हे दोळे कोणें जीव रसोवंक सक्सेस जाल्ले नात, कोणें जीव रसोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार जिवाचो घडणार एकलोच आसचो. कोण? देव. देव मात्र जिवाचो घडणार. कित्याक तो जियेता, ससनाच्या ससनाक तो जियेता. तो जावन आसा जिविताचो दातार. तो जावन आसा जिविताचो दातार. जीव ताणें मात्र रशेत.
देखून आमी संवसाराक येताना आमी पयले निर्धार करना येयल्ल्यांगे म्हाका ह्या संवसारांत जल्मा जाय, म्हाका असलें नांव जायचें, आमी अशें जिये जाय म्हण कांय म्हणी कोणें म्हणी निर्धार केल्लो आसा की हांगा जल्मच्या पयलें ना. आमकां जीव दिवचो आनी जे आमकां निर्धार केल्लो कोणें ताणें देवान. आमच्या आवयच्या गर्भांत आमी जीव घडोवलो देवान, जीव घडोवलो देवान अशें म्हणटा आसतना मनशा जीव मोगाचो न्हू, सर जीव अपरास चड मोल अदीक म्हूण सांगयत. कित्याक येदोळसो सांगलें हांवें देवान मनशाक आपणाच्या सुरपायसो आनी सारक्यासो रचला. आमी देवाचें सारकें आनी ह्या आमी देवाचें सारकें आनी देवानंत आमकां गौरव दिला. कसो गौरव दिला? देवाचो पूत ह्या संवसारांत जल्मोन येताना एक मनजात जावन जल्मोन येवना, ह्या दुसरी खंयची जिवी जावन जल्मोन येवना, तो मनीस जावन जल्मान आयलो, मनीस जावन जल्माक आयलो. देखून आमकां समेस्तांक त्याच देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें सारकें आसा. आमकां समेस्तांक त्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें सारकें आसा. कित्याक तो मनीस जालो आमच्या खातीर मनीस जालो. देवान आमकां अधिकार दिला, देवान आमकां आपोणें दिलां. पळया केदे व्हडल्या मनशांक सोडवणेच्या चरित्रान आपोणें दिल्लें आमी पळयता. अब्रामाक आपोणें दिलें, पात्रियार्कांक आपोणें दिलें, मोइजेक आपोणें दिलें, मागीर ताजे उपरांत नितीकर्त आसात, प्रवादी आसात. जेजूनी आपणाच्या आपोस्तलांक आपोणें दिलें, सिसांक आपोणें दिलें आनी देवान आमकां समेस्तांक आपोणें दिलां. एक पवित्र पर्ज ताणें आमकां केल्या, पवित्र पर्ज आमकां केला. पवित्र आत्म्यान आमकां समेस्तांक देवान एकठांयलां. अशें आसतना मोगाचें न्हू, आमी बाचाव जाय म्हणून जेजून आपणाचो जीव सयत दिला, मनशां खातीर आपणाचो जीव दिला. आनी देव जेजू सांगता, देव मनशांक वर्त्या तरान नेसयता. पळयात ही अंतराळाची सुकणीं ओंपिनात, ती लुवानात, रास करिनात, पुंजायनात, तरी देव तांकां पोसता. कितल्या वर्त्या मापान आमकां पोसचो ना गे तो? पळया तें शेतांतलें तण, तीं फुलां देव इतल्या सोबायेन नेटयता, आमकां तो सोबायेन नेटयना गे, ताच्या कितें वर्त्या रितीन सोबायेन नेटयता. निगे जेजू सांगला निगे, जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. आमी सक्कड देवाक चड मोला दीक. त्या देखून जेजून आमकां ताच्या रक्तान सोडयल्यात. आमी सर्वांक आमी सर्वां देवाच्या मोगाची. देव आमचो मोग करता. जावंक पुरो आमचे थंय थोडें उणेपण आसा, जावंक पुरो थोडे कुडींत उण आसात, जावंक पुरो बुद्दवंतकायेन थोडे उण आसात, जावंक पुरो थोडे म्हज्या केनी हुशार आसात, जावंक पुरो हांव इल्लो शिकपान दिल्लो पाटी आसा, जावंक पुरो. तरी मोगाचें न्हू, आमी देवाक कांटाळ्याची न्ही, आमी सक्कडी मोगाचीं. देव समेस्तांचो मोग करता. बरो जावं दी, खोटो जावं दी, देव हर एकल्यांचोय मोग करता. देखून जेजून सांगला न्ही एवांजेलांत, ताजो सूर्य तो बऱ्यांचेरय उदेसो करता, खोट्यांचेरय उदेसो करता. ताजो पावस बऱ्यांचेरय तो वता, खोट्यांचेरय तो वता. अशें म्हणटा आसतना जेजू देव आमचे थंय थोडें खोटेपण आसूंक पुरो, अस्कतकाय आसूंक पुरो, पाताक आसूंक पुरो, तूं म्हाका नाका म्हणून तो आमकां काण्ण पयस सोडयना. बगार एका गवळ्या बरी आमकां तो नेटयता. म्हज्या हिंडांत हांव पयस आसल्यो साबार शेळयो आसात, तांकां हांवें लागीं हाडी जंय म्हणटा तो, लागीं हाडी जंय म्हणटा. पळया आमी कितले मोला दीक म्हण पळया. जावंक पुरो हांवें सांगलें उडवलो, आमी माती जावंक पुरो जाल्यार देवान आमकां इतले कुरपेन, जाणवायेन, मोगान, इतल्या सोबायेन, इतल्या देण्यांनी नेटयलांगी. आमचे मनशा जीव आमच्या हर एकल्याचो जीव जावन आसा. मोलादीक. त्या देखून जेजून उपादेश दिला, जीवशी मारी नाका.
जीवसी मारे नाका. हांवें म्हाकाच जीवशी मारी येतगी ना. कित्याक म्हाका हांवें जीवशी मारूंक जायना. हांवें सांगलेलें ओडलो आमी आवयच्या गर्भांत जीव घेता आसतना तो जीव म्हाका कोणें दिल्लो? देवान. ताणें मात्र ताचे खुशे प्रमाणे वरयत पिडेंत गे आनी कितें खंयची एक नीब आसता देवान तो जीव वरयत सोडून म्हज्या इतल्याक म्हजो जीव काडूंक जायना. हांवें काडूंक नजो. सूख ती व्हडली सूख. कित्याक हांव म्हज्या रचणाराच्या विरोध वेतां. म्हज्या रचणाराच्या विरोध वेतां. ताच्या नियमाच्या विरोध वेतां. जीव जावन आसा मोल अदीक. म्हज्या जिवा खातीर जेजून जीव दिला. ताचें रगत वारयलां अशें आसतना म्हजो जीव हांवें काडी येतगी? म्हजो नास हांवें करी येतगी? ना, बिलकुल ना. पाप साहेब सांगता न्ही गे आमी मनशा जिवाचो मोग करी जाय म्हणटाना पयल्यान पयलें म्हज्या जिवाचो मोग करूंक हांवें शिका जाय. जीव देवान म्हाका एक उदार देणें दिलां. त्या जिवाक म्हज्या जिवाकी हांवें गौरव दी जाय. सांगत आस देवान म्हाका एक कायदो दिला. म्हजो जीव राखच्या खातीर आमचो जीव आमी राखा जाय. देवान आमकां एक कायदोय दिला आमचो जीव आमी राखच्या खातीर. तरी मोगाळ भाव भयणीनो साबार पोटी आमचो जीव सांबाळच्यान ती आमी सुकोन पडटा. आमचो जीव सांबाळच्यान ती आमी सुकोन पडटा. संवसाराच्या विलासी जिणेक मर्जेच्या जिणेक लाभदोन थोड्या पटी आमचो जीव सांबाळच्यानी आमी सुकोन पडटा. वय आमच्या कुडीक जाय जें निर्मळ खाण, एक शिस्ते भरीत खाण तें घेवच्यान ती आमी सुकोन पडटा. जावं पुरो थोडे पटी दुबळी काय आसा खावंक जायना मेळना. आमी चिंतलें खाण आमकां बरें खाण आमकां मेळना. दुबळी काय आसा. तरी मोगाचें न्हू आमचें खाण आमी खाय जाय. आमचो पोस आमी करी जाय. देवान आमकां आमची कूड जीव दिला. देवान देखून देवान दिल्ली कूड आमी ती पोस करी जाय. जिवाक आड व्हरलेलें खावचें न्हय, पियोवचें न्हय. थोड्या फावटी आमचो जीव पाड करून घेता. भलायकी विबाडता आमच्या वायट सवये वरवीं. जावंक पुरो आमकां विशव घेवंक आसा. इतलेच तो वरांचो विशव म्हूण आसा एका मनशाक. ल्हान प्रायर ल्हान बाळशाक मस्त विशव जाय. पळयता आमी ल्हान भुरगीं इल्लो वेळ जागी जातात मागीर न्हिदतात. कितलो वेळ न्हिदतात? वाडावळेचो वेळ. भुरग्यांक युवा जाणांक इल्लो चड विशव जाय. उपरांत प्राय जाताना इल्लो इल्लो विशव उणें जाता. एक्टिविटीज उणें जातात. इल्लीं कामां इल्लीं उणें जातात. देखून प्रायवेट तितली न्हीद पडना. घडये जाग जाता. त्या वेळार तितलो व्हडलो विशव गरज ना. पूण मोगाचें न्हू आमकां विशव जाय. पूण आजकाल कितें जालां? पयशे करचो हरबोस आनीकी म्हाका जोडी जाय. देखून न्हिदोवंकी नाका. दिसाकी काम रातीकी काम. एक पिडा. खावंक जेवंक आसा सकडी आसा जाल्यार पिडा कली काम करचें. दिसाके काम करचें, रातीके काम करचें. कुटुंबांक मान दिवचें ना, मनशांक मान दिवचें ना. बिजी म्हणली पिडा सोडून गेल्या. आनी आतांची माध्यमां राती जेवण इल्ल्या वेळान न्हिदच्या बदलाक ती माध्यमां पळोवन बसता. आतांची भुरगीं आमी पळयता 12 वरां जावं दी, 1 वर जावं दी. थोडे फावटी भुरगीं निदानांत थोड्या कडेन निदानांत इंटरनेट घे, मोबायल घे, तांचो पळोवन फावो तो विशय नासतना, वट्राशें शिस्त नासतना जिणयेंत एक दीस सकाळीं गावचें, एक दीस दनपारां गावचें. खाणांत ती शिस्त ना, नडत्यांत ती शिस्त ना, जेवणांत ती शिस्त ना. आनी अशें करना आपणाचो जीव पाड करून घेवचो. आमाल पियोवचें. जर तर लेख दिवंक आसा मोगाळ भाव भयणीन आमी देवाक, आमी आमची कुडीची जागृतकाय घेतल्या गे, आमच्या आत्म्याची जागृतकाय घेतल्या गे, आमच्या मोतीची आमी जागृतकाय घेतल्या गे. मनशाक
पिडा येता केदाळा मनीस शिस्तेचो जायना गे तेदोळा मनशाक पिडा येता तर मोगाळ भाव भयणीनो पयल्यान पयलें आमकां आमचो जीव काडूंक हक्क ना आमचो जीव आमी राखूंक आसा आमचो जीव आमी राखूंक आसा जेजून सांगला न्ही तूं जो मोग केल्या बरी तुवें पेल्याचो मोग करी जाय तूं जो मोग केल्या बरी म्हणजे म्हजोय मोग करूंक आसा हांवें म्हजोय मोग करूंक आसा पूण भावार्था खातीर क्रिस्ता खातीर हांवें जीव दिवयेत हांवें काडूंक जायना भावार्था खातीर आनी क्रिस्ता खातीर म्हजो हांवें जीव दिवयेत सोडल्यार हांवें म्हजो जीव काडूंक जायना हांवें म्हाकाच म्हजो जीव काडूंक जायना एक रितीन तालवारीन जावं दी खंयच्या संगतीन जावन दी म्हजो जीव काडूंक जायना दुसरें म्हजो जीव सांबाळी जाय नाजाल्यार म्हजो जीव हांवें काडल्या बरी जाता जर तर हांव फावो तें खाण खायना विकाळ खाण खाता तेलाचें तें हें नाका जाल्लें पुराय खाता जंक फूड म्हणटात तें खाता आनी खालें खाता वट्राशें खाता आनी न्हिदना सामान रेस्ट घेना आनी राग करता झगडटा हें पुराय आसा आमची भलायकी आमी पाड करना जो आमचो जीव आमी राखा जाय बाब साहेब सांगता दुसरें म्हाका अशें न्हू आमकां हेरांचो जीव राखचें काम आसा जबाबदारी आसा जेजू आमकां सांगता पेल्याचो मोग करूंक आमी पेल्याचो मोग करी जाय हेरांचो जीव राखचें सांबाळचें आमकां एक जबाबदारी आसा आमच्या भावारी जायतो लोक आसा आमच्या कुटुंबांत आसात भुरगीं ल्हानां देखून आवय बापायची जबाबदारी कितें आपणाच्या भुरग्यांक पोसची आपणाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक फावो तें खाण जेवण दिवचें तांकां राखचें पिडाशीड आयल्या वेळार तांकां वकात करचें तांकां सांबाळचें फाकात खाण आनी जेवण वकात दिवं न्ही मोगान मोग दिवचें सांगातपण दी जाय बुजवण दी जाय धैर्य दी जाय बोक्सी जाय हे सगळं सांगाता मेळोन आमी दी जाय आमच्या हेरांक आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आनी तांकां सांबाळची जबाबदारी पयल्यान पयली आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक सांबाळची जबाबदारी मोगाळ भाव भयणीनो आमकां आसा आनी दुसरें आमच्या भावारी लोक कितलोसो आसा देवाक आमी अर्घां दी जाय आमच्या गांवांचेर देवान एक रितीन बऱ्या रितीन आशिर्वाद घाला म्हणून हांगासर मिशनरी आयिल्ले शिकाप सोडलें कामां मेळ्ळीं आमचो लोक एका बऱ्या स्थितीर आसा सोडता हो लोक आमचो बऱ्या स्थितीर आसा थोडीं वर्सां पयलें गत आसात हांगा असले मालगडी कितल्या कश्टांनी लोक जियेल्या आनी कितले कितले पयस सोलोन गेला एक शिकाप जोडी जे जाल्यार कितले कश्ट काडल्यात म्हणल्यार आमच्या मालगड्यांक 6-12 जाणांक गत आसा कळीत आसा हें सकट पूण आतां जायतीं आशिर्वादां आर्थीक रितीन जाल्यार देवान आमच्या गांवांत घाल्यांत देवाक आमी अर्घां दी जाय अशें आसतना मोगाचें न्हू आसा लोक थोडो गरीब खाण ना जेवण ना फावो तें उदक ना वेवस्था ना रावूंक वेवस्था ना आमी तांची बिरमत पावा जाय तांची बिरमत पावा जेजून सांगलां हांव भुकेलो तुमी म्हाका खाण दिलें हांव थानेल्लो हांवें तुमी म्हाका पियोंक दिलें निराश्रीत जावन आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो म्हाका न्हेसोंक दिलें तर मोगाळ भाव भयणीनो हेरांचो जीव राखचो सांबाळचो आमकां एक जबाबदारी आसा हेरांचो जीव काडूंक आमकां हक्क ना हेरांचो जीव काडूंक आमकां हक्क ना जडती करूंक आमकां हक्क ना शिक्षा दिवंक आमकां हक्क ना तें सकड देवाच्या हातांत आसा मोगाळ भाव भयणीनो जावंक पुरो गर्भांत आसल्या एका नेणट्या बाळा पिंपऱ्या सोय जीव काडूंक आमकां हक्क ना तें व्हडलें पाताक व्हडलो अपराध तो कित्याक म्हळ्यार संवसारांत असले मनीस आमच्या कडेन झगडटात उलयतात दुखयतात थोड्या फावटी आमकां राग येता आनी रागान आमी कितें करता म्हळ्यार आमी नेणाव पूण गर्भांत असलें भुरगें कितें करता आमकां कितें उलटें करता गी वायट करता गी आनी कितें करता गी ना थोड्या फावटी तशें जाता ह्या संवसारान मोगाळ भाव भयणीनो तर ही जागोण आमी हेरांक दी जाय खंयच्याय संगतीचो गरज नासतना आमी जीव काडचो न्हय गरज नासतना जावंक पुरो आमी मांस खाता कोंगडाचें मांस खाता इतर मांस आमी खाता आमी गरज नासतना खंयच्याय मनजातीचोय जीव काडचो न्ही आमच्या खाणा खातीर सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्या खातीर न्ही एक वाग ताका भूक लागल्यार एक मनजात धरून खाता पूण एकच वरां वचून 100 मनजातीक वचून जीवशी मारना तो कित्याक ताकाय गत आसा फाल्यां म्हाका खाण जायची जर तर हांव आज 100 जिंके तें सगळ चितलां आसा जाल्यार हांव 100 चितलांक हांव जीवशी मारीन जाल्यार फाल्यां म्हाका कांय खावंक आसचें ना म्हूण तोय जाणा
त्या देखून ताका गरजेचें मात तो करता, गरजेचें मात तो करता. देखून म्हाका बाय भयणीनो, देवान दिल्लो वो जीव आमी सांबाळया. आमकां वो अपुरबायेचो जीव दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचो देवान मोग केला. आतां उबे रावन एक गीत आमी गावया. गुर्त म्हणून नव्या पान संको 392 कोंकणी भक्ती गितां 392. Gurt monnoya solyaso Diloy manamen mogaso Palya to adesh somyaso Kara moge kamekaso Gurt monnoya solyaso Diloy mandamen mogaso Palyato adesh somyaso Karamoge kamekaso Tuzo mokartya monshanso मोकर शिकिते तर फायदो कर मोग तुझ्या दुस्मानाचो तो वोळ तुझीच क्रिस्ताचो तुझो मोकरच्या मनशाचो मोकर शिकिते तर फायदो तुझ्या दुस्मानाचो तो वोळ तुझीच क्रिस्ताचो करनास्ता मोग दिसत्याचो कसो करशिणा दिसत्याचो चेतना करताय मोग भावांचो चेतना करताय तूं देवाचो करनास्ता मोग दिसत्याचो कसो करशिणा दिसत्याचो चेतना करताय मोग भयणीचो चेतना करताय तूं देवाचो तुजो मोकरच्या मनशाचो मोकर शिकिते तर फायदो कर मोग तुझ्या दुस्मानाचो तो वोळ तुझीच क्रिस्ताचो तुजो मोकरच्या मनशाचो मोकर शिकिते तर फायदो तुझ्या दुस्मानाचो साक्रामेंता मुखार आमी आसाव सोमी आमचे पसोत हांगासर आसा आमच्या मदें आसा ताचो सांगात आमकां दिवन तो आसा आमची मागणी तो आयकता ताच्या कुशेक मानवालें जाल्यार तो सकड आमकां दिता मागा म्हणून ताणें उलो दिला मागण्यांत जेजूचो सांगात आमी जोडटा
मागण्यांत ताचें बोळ आमी जोडटा मागण्यांत आमच्या ताळणेंचो जय करूंक आमकां आदारी लाभता तर पाप साहेबाचो इरादो आमच्या मोतींत दवरून सक्कड आमची हेर मागणी ह्या वेळार भेटोवया सोम्या लागीं पयल्यान पयले आमी मागया आमच्या पवी सभे पासत एक पवी सभा कितल्या वर्ती व्याव आसता मोगाच्या न्हू आमी सांगाता येता सगळ्या संवसाराचो लोक भावार्थी ह्या पवी सभे मुखांतर आमकां आसा एकलो वडील पाप साहेब आतां पापा लियो आमचो तो वडील आमचो तो गवळे म्हूण सांगेत जेजू आमचो दिसांतलो सर्गींचो श्रेश्ठ गवळी जाल्यार पाप साहेब आमकां तो दिसचो एक गवळी सगळी पवित्र सभा ताणें सोरोंक आसा पाप साहेबा पासत आमी मागया मोगळा जेजू पाप साहेबा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सगळी पवित्र सभा चलोवचें जबाबदारी ताका तुवें दिलाय आमच्या पाप साहेबाक तूं राख आमच्या मागण्यांची जायती ताका गरज आसा ताका बरी भलायकी दी ताच्या मोतीक समाधान दी पवित्र सभे खातीर ताणें दिवची ती शिकोवण सगळ्या लोकां खातीर ताणें दिवचो तो संदेश तो दिवंक ताका तूं घटाय दी ताका सर दुस्मानांतलें वायटांतलें तूं निवार आनी आमच्या पाप साहेबाक आमी खाल जावन जियोन तुजी खुशी पाळूंक आमकां सोमेस्तांक पवित्र सभेच्या सांद्यांक तूं फावो कर हे आमी मागता जेजू जेजू आमची मागणी आयक म्हणा जेजू आमची मागणी आयक आमच्या गवळी बापा पासत मागया नव्यान जाल्लो आमचो गवळी बाप अधिक दोतोर लेस्ली ताणें ह्या देशीचें उडपी देशीचें सुंखाण हातीन धरलां ताकाय कृपेची भलायकेची देशीच्या ह्या जाकांची सांगाता लोकांचो सांगात जाय ही देशीच धैर्यान सोम्याच्या मोगान ताणें चलय जाय ताका बरी भलायकी मोतीक समाधान ताजो वावर बऱ्या रितीन चलोवंक मोतीक ताका उजवाड सोमी दिव म्हणून मागया जेजू आमची मागणी आयक जेजू आमची मागणी आयक पवी सभेच्या हेर सर गवळी बापां पासत मणयाऱ्यां पासत ह्या जाकां पासत पवी सभेचे मिसांवकरच्या सर्व मिशनरी पासत धार्मीक भाव भयणी पासत लायकां पासत आमी मागया विविध गांवांनी कश्टांच्या गांवांनी दोगदोणेच्या गांवांनी मिसांव ते करनासात थोडे जाण क्रिस्ता खातीर जैलांत आसात तांचेर नाका जाल्लो अपराध मांडून जैलांत घालन क्रिस्ता खातीर ते कश्टातात धार्मीक भाव भयणी न्हय आसता साबार लायकी क्रिस्ता खातीर जैलांनी तेणे दग दितात थोड्या जाणां जिवशी मारतात ह्या सर्वां पासून मागया तांचो भावार्थ तांणी थीर दवरूंक क्रिस्ताक धैर्यान तांणी साक्ष दिवंक आनी क्रिस्ताच्या मोगान रावोंक तांचे सर बांदपासाचे सांकळी तुटोवंक तांकां सुडका लाभोवंक तांकां बरी भलायकी देवाच्या कृपेची आशिर्वादां मागया जेजू आमची मागणी आयक आमच्या राष्ट्रा पासत मागया मनशांनी आनी साबार संगतींनी सोबायेन आनी प्राकृतीक ग्रेस्तकायेन भरलेलो आमचो गांव विविध जागे विविध भासो विविध धर्मां विविध संस्कृती एक जावन आसचो आमचो गांव इतल्या अपुरबायेचो गांव देवान आमकां दिला ह्या पासून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमचो राष्ट्र सर्वेस्पर देव सांबाळून दी सर विघ्नांतावन प्राकृतीक विकोपातावन आवरातावन
हेर संगतीत हांव आमचे राष्ट्र आमचे राज्य चलोवनच्या सर्व सरकारी मुखेल्यांनी अधिकाऱ्यांनी लोकांचें बरेंपण मतीन दवरून वायटाक पाट करन लोकांक दुरुपयोग करनासतना हें राष्ट्र एकवटान मोगान बांदून हाडूंक तांकां उजवाड करपा आनी वावर करूंक घाटाय सरेस्पर देव दिवं दी म्हणून मागया. जेजू आमची मागणी आयक. आमच्या देशांत आमच्या संवसारांत असल्या सर्व दुबळ्या लोकां पासत कितलेशा जाणांक फावो ती वस्तेक घरां नात, खावंक जेवण ना, उदक ना. थोडो लोक बंदड्यांत आसा, गुलामपणांत आसा, जैलांत आसा, विविध समस्यांनी सांपडलेलो आसा, आर्थीक समस्ये. थोडे जाण गुलामपणांत जिवन आसात, जिता दाळ म्हणटा आमी, गुलामपणांत जिवन आसात. ह्या सर्व संकश्टाक सांपडलेल्या मनशांक सुटका लाभोवन दी. फावो तें खाण आनी फावो त्यो मुळाव्यो सवलत्यो लाभोवन दी म्हणून मागया. जेजू आमची मागणी आयक. ह्या पूर्ण शेता पासत आमी मागया. सा लॉरेसाक हांगासर पात्रोन जावन दिला. त्या सालारोसाच्या मजतीन जायते असऱ्यां चलतात. हजारांचो लोक हांगा यात्रेक जावन येता. हांगासर यात्रेक जावन येवच्या सर लोकांक सरेस्पर देव सांबाळून दी. तशें सांगात हांव न्हू, तांणी पून जोडून कुरपेन वाडोवंक तांकां आदार मेळोवन दी. हांगा वावुरच्या याजकां पासत, जायत्या लायकां पासत, मुखेल्यांं पासत आमी मागया तांणी हांगासो वावर बऱ्या रितीन करूंक तांकां आदार लाभच्या पासत. इगर्जेचें बिल्डींग विस्तार तें आसा. हांगासर यात्रेक लोक सोडून आसतना हांगासर बांदपाची गरज आसा, थंयसर बांदप जावन आसा आमी पळयता. ह्या बांदपाचें काम बऱ्या रितीन जावंक, लोकांचो साकार मेळोवंक आनी सा लॉरेसाचें नांव आनी ताचे वरवीं सोम्याची महिमा सगळ्यांनी गाजोवन दी आनी जेजू क्रिस्ताक सर लोक वळखून दी म्हणून आमी मागया. जेजू आमची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या अस्कत सांद्यां पासत, पिडेस्तां पासत, आमच्या कुटुंबांत आसा जावंक पुरो पिडेस्तां, उतरप्रायेचीं, मानसीक पिडेवरी कश्टांतलीं, पियोवण्या वरवीं ह्या मादक द्रव्याचे गुलाम जाल्ले आसात. हाचे वरवीं आमच्या कुटुंबाचें समाधान उणें जालां आसतलें. आनी कुटुंबांत हेर समस्या आसात. दुबळेकाय आसा, रीण आसा, काम ना थोड्या जाणांक. कुटुंबांत असल्या युवा जाणां पासत, भुरग्यां पासत तांणी कुरपेन जाणवायेन मोगान वाडा जाय, बरें शिका जाय, तांकां बरो फुडार लाभा जाय. तांकां सोमेस्तांक आमी अर्पिया सोम्याच्या हातांत आनी म्हणया, सोम्या जेजू आमची मागणी आयक. परगांवांत असल्या आमच्या सर भाव भयणी पासत मागया. परगांवांत थोड्या कडेन झुजां जात्यात, अशांती उब जाला, जायत्या वस्तूंचो, बांदपांचो, लोकांचो देसवाड जावन आसा. मनशांनी स्वार्थ सांडून शांती समाधानाच्या वाटेन चलच्या खातीर आमी मागया. परगांवांत वावर करच्या, परगांवांत आसच्या आमच्या सर मोगाच्या मनशांक फावो ती भद्रती, बरें काम, तांच्या कश्टांक फावो तो फळ, बरे गूण तांकां मेळोवन दिता म्हूण मागया. जेजू आमचें मागणें आयक. पावसा पासत आमी मागया. फाटल्या म्हयन्यांत आमकां गरजेचो पावस मेळोंक ना. आमच्या कर्नाटकाचे आनी इतर गांव मस्त कडेन पावस येदोळी वचोंक ना. सगळे डॅम खाली आसात, उदकाचे जलाशय पुराय खाली आसात. जर पावस आमकां मेळना जाल्यार करंट आनी इतर संगतीक मस्त बादाक जाता. आमचे रैत मस्त कांगाल जातात. आमच्या रैतां पासत मागया आमकां गरजेचो पावस सगळ्या गांवांक दिवन उदकाचो आभाव सरेस्पर देव निवारो दी म्हूण मागया. जेजू आमची मागणी आयक. मनशा जिवाक थोड्या कडेन मोल ना जालां. गर्भांत असल्या बाळकांक जीवशी मारतात. मनशांची फावो ती जतन घेनात. मनशांक मोरोंक सोडटात.
अलिस्थिती मनशांक जियोंक सोडिनात मानसीक वत्ताड दिवन गे झगडें करून गे मारून गे आनी कितें कितें हिंसा चलोवन गे मनशांची जिवाची देसवाड जाता मनशांनी मनशाचें घन मान समजून मनशा जिवाक मोल दिवन एकामेकाच्या मोगांत वाडोवंक सर मनशांक सरस्पर देव आमकांय उजवाडून दी म्हणून मागया जेजू आमची मागणी आयक आमच्या आमच्या गरजा बसत मागया आमकां कितें मागोवंक आसा सोम्या कडेन मौनपणी एक घडीभर मागया साबार मागणी आमच्या काळजांत आसात आज जेजू कितें सांगोंक आसा कोणा पासून मागोवंक आसा तुमी आयल्यात ह्या जाग्याक साबार जाणां पासून मागोवंक आसूंक पुरो तांचें नांव तुमी सांगा साक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन सर आमची मागणी सांगाता घालून एक गीत आमी गावया पाण संको ಸಮಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಬುಕಾನ್ 149 149 ಗಾಯಕನು ಬೇರವ್ಯ Mucha somia, mucha thania, makatu magong shika. Mucha somia, mucha thania, makatu magong shika. Somia magong shika. Somia magong shika, Somia magong shika, Somia magong shika, Somia magong shika, Somia magong shika. Somia magong shika, Somia magong shika. Chinenera satana, rite ponte boktana, Somia magong shika. Konti dukin burtana, dubau makadostana. Somia magong shika Ragar hau satana Dair moche suktana Somia magong shika Suki dharti bhuktana Vishwas to dandaltana Somia magong shika Mucha somia, mucha thania, makatu magong shika. Mucha somia, mucha thania, makatu magong shika. Kutman samadanastana, monam chinkuskatana. Somia magong shika Sarva maka santana Eksuro hau satana Somia magong shika Vignan varayetana Kashtan hau sampurtana Somia magong shika Jivitan chanchal satana Kangal saunu bustana Somia magong shika Mucha somia Mucha thania Makatu magong shika Mucha somia Mucha thania Makatu magong shika Somia magong shika Somia magong shika Somia magong shika
소미야마 공식 소미야마 공식 소미야마 공식 소미야마 공식 स्वामियाचे आशीर्वाद घेवच्या खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताक मान करनात गीत गावया. हे देवाडा साक्रामेंताक देबी घालया. येथ्या बोडा सक्रामेंता सष्टांग नामान करूया पुबिल्या त्या रूपाबोला नवयोरीती आगया solvolecia ăscătvismia bavarta cembor nevia să-și bapa să-și sputa ulasani stutiza Podve mai masas एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरित समसमीना वाटा. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदां काल आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Okasevecha spiritan puro Aileang betong somya hay balita Dandaw ponacha swadi ekota Somlaw unsung tuka geng barata Sung tu chewa Săgince povica दैविक तुझे poșă Dadus cartaciva Jesu tu ce moră Civita ce încară Amar puna जीवन हो वर्षाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवय असो मोगाळ भाव भयणीनो एका काळजान एका मोनान हांगासर आमी जमल्या हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें सोमी येता सोमी आमकां गूण करता आमकां बक्षिता तर आमकां ताच्या हातांत आमी भेटोवन दिवया
आमचे सर असकत काय उणेपण आमची सर पिडा शिडा कित्याक आमकां सर रितीनी बरें करूंक ताका साध्य आसा ताका ती पदवी आसा मनशा मदें ताणें ती पदवी प्रत्यक्ष केल्ली तो सोमी ताच्या पवित्र जेवणांत आमकां वांटेली करणं तित गूण जावची पदवी दाखयता तर आमकांच आमी ताका समर्पया आमचें उणेपण ओळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयते जावया. सांगाता म्हणया आणि तुमकां भावा भयणीनो उजोगून सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Hrista kakut Hrista kakut Somiya kakut Somiya kakut Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Unsaki Anishati, Tacha Ishta, Sonsari, Sarvispora Deva. Saricharaya Sarpotveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Devasta Tuja to Vaibhava Pasu आम्ही तुकावा करता सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या इतिहास भूता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उच्चात पोचताय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista Eklos tu Poi Eklos tu Ishwar Eklos tu Parameshwar Amen Amen प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचें कश्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय
आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वचप. बेतेलाच्या आमोसियान इस्रायेलाच्या राया जेरोबमाक अशें एक संदेश दिलो. इस्रायेलाच्या घराण्या मदें आमोस तुजे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीकी सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबमाक तलवारीन मारतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. आनी आमाजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या वयसर आनी जुदाच्या प्रांत्यान परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनीक केदीस प्रवाद करिनाका. कित्याक हे रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदीर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबाड रुखाचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलों तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायेलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटलोय, इस्रायेला विरोध प्रवाद करिनाका, इसाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली. तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो तलवारीन मारतली. तुजो गांव मापून वांडटले आनी तूं एका अशुद्ध देशान मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतले. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. सर्वेस्पराची शिकोण भोव बरी, जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेण्ट्यांची जाणवाय. सर्वेस्पराची बेंबीरान भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. भांगरा प्रास, आपूट भांगरा प्रास, मोनाक दादोस कायेची. मोवा प्रास, पोळयेंतल्या मोवा प्रास, चड गोडशे तुजे कायदे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो
सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. D'accord, bien, bien. Alléluia, 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 Alléluia. क्रिस्त ते सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे म्हणयार आमचे तबेन सोड दिला. Alléluia, 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 Alléluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. मतेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मैया तुका सोम्या. जेजू एक दोणयेर चडलो आनी पयले तडीक उतरोन आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेकाराक ताच्या खाटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकून शास्त्रा मदले थोडे हो देवनिंद उलयता म्हणून आपल्या इतल्या गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांगटी चिंतना आटायतात कित्याक? खंयचें सड सोंपें? तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा ऊट आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरीगराक तो म्हणालो, ऊट खाणगी तुजी खाट आनी सल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाळ भावा भयणीनो, एक भुरगो ल्हान उज्यांत खेळून आसलो. आवय म्हणाली, पुता, उज्या लागीं खेळा नाका, तूं हुलपोन मरची. पुता, तूं उज्या लागीं खेळा नाका, तूं हुलपोन मरची. तूं हुलपोन मरची. हांगासर आवयन भुरग्याक शिराप म्हणून दिलो गे. तूं हुलपोन मरशी म्हणाली आवय भुरग्याक. हांगासर आवयन भुरग्याक शिराप दिलो गे ना न्ही गे. जागोण सांगली, उज्या कडेन खेळशी जाल्यार ताचो परिणाम कितो जातलो तें सांगलें. परिणाम अशें अशें जाता पुता, तूं उज्या लागीं खेळा नाका म्हणून आवयन एक नियम घालें थंयसर. आवयन शिराप दिवना तूं उजो लागून मरशी म्हणून, पूण जागोण सांगली आपणाच्या भुरग्यांक. मोगाच्या न्हू, आमची वडिलां आमकां रेग्रो शिकयतात, आमकां नियमां शिकयतात. कितें पाळयो जाय तें आमकां शिकयतात. खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणली जागृतकाय आमकां दितात. जर तर आमी बरें विस्तांव जाल्यार आमकां बरें जाता, वायट विस्तांव जाल्यार तो वायट असो परिणाम आमचेर खंडे जावन पडटा. आमचे वडील आमकां नियम दिवची काल्याक, बऱ्याक वायटाक. बऱ्याक न्ही गे वायट, वायटाक म्हण न्ही बऱ्याक. तशेंच मोगाचें न्हू, आमचो सर्वेस्पर देव
आमकां शिकवण दिता, थोडी आज्ञा दिता, थोडे हुक्म दिता, थोडे उपदेश दिता. कित्याक? आमच्या बऱ्याक वैमो, आमच्या बऱ्याक तो दिता. आयचें किर्तन आमी आयकलें, सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे, ते सकट बरें, ते नीत हाडून येतात. सर्वेस्पराचे निर्णय, ताजे उपदेश, भोव अपुर्बायेचें किर्तनी, सर्वेस्पराची शिकवणूक भोव बरी. जिवाची ती घटाय, सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड दितात, नेणट्यांक ती जाणवाय दितात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञो काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो सस्वश्ट दोळ्यांचो उजवाड. इतल्या बऱ्या रितीन वर्णन केलां. कोणा खातीर तें सकड? आमच्या खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर. मग अशें न्हू, थोड्या फावटी प्रवादी कठीण उतरां उलयतात आनी आमी चिंतचें देव कोणा शिराप दिता कोणा म्हूण. देव शिराप दिता कोणा म्हूण न्हय, सकड शिराप न्हय. जर तर आमी नियमां पाळना जाल्यार ताजो परिणाम कितें जाता की म्हणलें तें आमकां कळटा. आयचें पयलें वचप आमी आयकलें आमोसाच्या पुस्तकांतलें. आमोसाच्या काळार इस्रायलाचो राय जेरोबोआम म्हणलो जावन आसलो. ह्या जेरोबोआम रायान देवाच्या दोळ्यांक वायट जावन अशें केलें. बेतेल म्हणल्या गांवांत ताणें कुड्ड्या देवाची बोंबी उबारली. तांची पुजा करूंक लोकांक ताणें आपोवणें दिलें. पावानांतल्याक आमाजिया म्हणल्या एका याजकाक ती बोंब्या पुजा करूंक ताका नेमलो. आनी त्या वेळार आमोस प्रवादी त्या गांवांत आसलो. आमोस प्रवादी ताचो प्रवाद करतलो. प्रवाद करना रायाक तो बेश्टायतलो, सांगतलो बोंब्या पुजा सांडूंक आनी कितें वायट सांडूंक जायती जागृताय तो दिवन आसलो. आनी त्या दळा हो रायान नेमक केल्लो याजक आमाजिया हांगा तो हांव निकळ तूं पयस वच, हांगा प्रवाद करनाका. हे रायाचें गांव, ताजो मंदीर, हांगा तूं रावनाका, दुसऱ्या कडेन वच. दुसऱ्या कडेन वचून पोट भर तुजें. अशें म्हणून तो बोंब्या पुजा करचो याजक ताका बेश्टायता. उपरांत प्रवादी सांगता, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा प्रवादी, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातेली, तुजे पूत आनी तुजो धुवो तालवारीन मरतली, तुजो गांव मापून वांडटले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशीत जावन वेतलो. हे उतरां मोगाच्या न्हू, देवान तांकां दिल्लो शिराप गी. देव उठल्या बसल्याक आमकां शिराप दिता गी आमचो देव. आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव काकुळतीचो देव, आमचो देव दयाळ देव. तो आमकां शिराप दिना. आनी हो आमी शिराप म्हणून घेवचें न्हय. जर तर देवाचें उतार जेरोबोआम राय पाळिना जाल्यार, मुर्ती पुजा रावयना जाल्यार हें सकट घडटलें. ताजो परिणाम जावन हें घडटलें. न्ही मोगाळ भाव भयणीनो, जर तर आमच्याच घरा चिंत्या आमी आसाव, आमचे धर्म आमी पाळिनाव, आमच्या गांवांत शिश्टाम रीत रेगरो कितेंच नात, सगळो दिशी लढाय, मनशापणी ना, राग आनी द्वेश, एकामेका बक्षिनांत लढाय करनंत आसतात. अशें जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, घर उद्धार जाता गी? ना. नाना रितीचे समाजशेव जातात. भुरगीं पाड जातात.
भुरगीं आड वाटेक वेतात आनी कितें कितें उपाद्र सुरू जातात. देवान शिराप दिना, देव शिराप दिना. आमीन तर तें वायट आमचे वयर वणकाण घेवचें. केदळा देवाची नियमां उपादेश आमी पाळिना, ते आमी मोडटा, त्या दळा आमी पिडेस्त जाता, त्या दळा आमी पिडेस्त जाता. स्वाभावीक पिडा थोडी आसा वय, पिडा स्वाभावीक मस्त आसा. थोड्या फावटी ताप येता, एकल्याक ताप आयले 4-5 जाणांक लागता. कोवीड पिडा आयली आदल्या फावटी. आनी सटता पिडा बोगाळपावप न्हू. आमी कर्ण काण घेवची. वडोलो हांवें सांगलें हाच्या विशयांत. जिणयेंत शिस्त नासतना, काणांत शिस्त नासतना मेळ्ळें पुराय सक्कड खावन, न्हीद कळण, वायट सवयांक वळख जावन, राग खंत बेजाराय कर्ण आमी सबार पोटी मग अशें न्हू पिडेस्त जाता. हें सक्कड आमच्या पिडांक कारण जाता. स्वाभावीक पिडा येता वय, पूण सडताव पिडा आमी कर्ण काण घेवची. आमी कर्ण काण घेवची. आमच्या वायट संवय वरवीं आमची पिडा आमी कर्ण काण घेवची. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें त्या एका आरीच्या पिड्यान कश्टा तेल्यांक थोडो लोक जेजू सरशी व्हांवोन हाडून येता. जर तर हेर वांजेलांनी आमी पळयलें जाल्यार ते पाक हें उक्तें करून त्या पिडेस्ताक थंयसर देंवयतात. कित्याक म्हळ्यार लोकांची खेट तितली आसली. कित्याक जेजू तावन गूण जावंक लोक सक्कड उड्डातलो. जेजू सरशी धांवन येतलो, तांच्या पिडेस्तांक हाडून येतलो. वय जेजू गूण करता म्हणलो भावार्थ त्या लोकांक आसुल्लो. आनी हे 6 जाण आनी हे जण ह्या पिडेस्ताक व्होंवन हाडून येतात. आनी जेजू त्या व्होंवन हाडलेल्यांचो भावार्थ पळयता. ताका व्होंवन हाडल्याचो भावार्थ पळयता. कित्याक तांणी दुसऱ्या कडेन व्हर येतालें ताका व्होंवन आस्पत्रे व्हर येतालें, ह्या खंयच्या एका वैजा कडेन व्हर येतालें. पूण ते व्होंवन हाडून आयले जेजू कडेन. कित्याक तांकां एक भावार्थ आसलो, तांकां एक पातयेणी आसली. जेजू गूण करता म्हणली ती पातयेणी. आनी तांचो भावार्थ पळोवन जेजू कितें म्हणटा, जेजू पयिल्लें उतार कितें म्हणटा, गूण जा म्हणटा गे ना. पयिल्लें काल्यार म्हणटा तो तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणटा. जेजूक गूण करूंक की पदवी आसा, पातकां बोगसालीं म्हणटा. हाजो अर्थ कितें मोगाळ बावपणी न्हू. हाजो अर्थ इतलोच, आमची पिडा गूण जायची जाल्यार पयलीं आमची पातकां बोगसा जाय. पयलीं आमचें अंतस्करण नितळ जाय. आमचें मन नितळ जायचें, आमचें काळीज नितळ जायचें. केदळ म्हणसर अंतस्करणांत राग आसा, द्वेश आसा, फारीकपणाची चिंतनां आसात, सर रितीचें वायट आसा. त्या दळ आमी पिडेस्त म्हण येत. सगळ्या कुटुंबांक पिडा लागता. पिडा न्हय बगार कुडीची, बगार मोतीची पिडा, हेर पिडा लागता. कित्याक आमचें तें पाताक आसा. केदळ आमी देवाचे उपादेश मोडटा, केदळ आमी तेजे आज्ञा चिलोवन उडयता. केदळा पवित्र पुस्तकांत आमकां कितें सांगलां, शिकोवन दिल्या, त्या उजवाडांत आमी चलना, बगार काळोखान चलता जाल्यार मोगाचें न्हू पिडा आमचेर येता. देखून आमच्या वडिलांनी आमकां दिल्लीं नियमां, आमच्या धर्मांत आमकां लाभलेलीं तीं नियमां, पवित्र पुस्तकांत आमकां दिल्ली ती शिकोवण आमी पाळी जाय. आमी गूण जायचे जाल्यार आमी ती पाळी जाय. आमी पिडेतावन पयस आसा जाल्यार आमी ती पाळी जाय. जेजू ताका गूण करता. शास्त्री कितें म्हणटात, हो देव निंदा उलयता म्हूण सांगतात. वय पिडा एकल्यान मात्र गूण करयेत देवान. पिडा देवान मात्र गूण करयेत. हांगासर जेजू तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणटा आसतना थंय आसल्या शास्त्रींक सकड तें विचित्र तें दिसता. कित्याक तांच्या मतींत जेजू जावन आसा एक सादो मनीस म्हणून, एक सुताऱ्याचो पूत, एक मनीस. हाका कोणें पदवी दिल्या पातकां बोगसूंची. जेजूचो मिस्तेर तें नेणा आसले.
जेजू कोण कितें म्हणलें तें नेणा आसलें त्या देखून ते तशें उलयतात आनी जेजू कितें करता ताची पातकां बक्षिता मात्र न्ही आनी आपणाक पिडागूण करची पदवी आसा पातकां बक्षूंची पदवी आसा म्हणून त्या पिडेस्ताक तो गूण करता आनी तो पिडेस्त उडता आनी चलता. तर मोगाळ भाव भयणीनो पिडागूण जाय जाय म्हणून आमी साबार फावटी देवाच्या पांया सरशी आमी येता पूण शेतांक येता हांगासर येता भोव बरें देवा सरशी आमी ये जाय ताचें उतार आमी आयका जाय तो आमकां कितें शिकयता तें आमी पाळी जाय पूण आमी कितें मागा जाय जेजू कडेन कितें मागा जाय आमी आमकां गूण कर म्हणून आमी मागता कशें आमकां गूण करी जाय फकत आमच्या कुडी पासत आमच्या कुडींत असल्या पिडे पासत ती पिडा निवारच्या पासत आमी मागचें गी मोगाळ भाव भयणीनो न्हय पयल्यान पयलें आमच्या आत्म्याची आमच्या मोतीची पिडा गूण जावच्या पासत आमी मागा जाय आमच्या आत्मीक बऱ्यापणा पासत आमी मागा जाय पयलें हांवें गूण जाय जाय मागीर म्हजी पिडा गूण जावची पयलें हांवें गूण जाय जाय हेंची ताप आमच्या मोतींत आसूं दी हांवें गूण जाय जाय म्हळ्यार म्हजी मोत गूण जाय जाय म्हजें काळीज गूण जाय जाय म्हजी साल गूण जाय जाय म्हजी उतरां गूण जाय जाय म्हजी जिणये साल गूण जाय जाय सक्कट गूण जाली जाल्यार मात्र पिडा गूण जाता जर तर मोत गूण जायना काळीज गूण जायना म्हजी साल गूण जायना हेरांती हांवें दवरलेलो तो संबंद गूण जायना हांव रागान जियेता मोसरान जियेता म्हज्या मोतींत काळजांत जर सगळो दिशी पारीकपणाची चिंतना आटयता न्ही आळटा जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमी गूण जायना केदोळा आमी गूण जायना पिडाय गूण जायना आमी गूण जायनासतना जर तर आमी कितलीं पूण शेतां भोंवल्यार कितलें मागणें केल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमची पिडा गूण जावची ना देखून पयल्यान पयलें आमी हर एकल्यांनी गूण जाय सगळ्या संवसारार पिडा आसा पिडा कोवीड पिडा येवन गेली दुसरी पिडा येवन गेली जाल्यार व्हडली पिडा मनशा संबंदाची राष्ट्रा मदल्या संबंदाची आज संबंदाची पिडा बिगडून गेल्या मनशाच्या स्वार्था वरवीं झुजां खूब जाल्यान झुजां खाली 2 देशां मदें न्ही झुजां आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाची भलायकी बरी आसना आमच्या समाजाची भलायकी बरी आसना अशें सगळें भलायकी बिगडून आसा पयलीं आमच्या संबंदाची आमच्या सालीची आमच्या मनाची आमच्या काळजाची आमच्या आत्म्याची पिडा आमी गूण करूंक जेजू कडेन मागया आनी आमी गूण जावंक पेसाडया आपापीस आमच्या कुडीच्या पिड्यांतले देव आमकां सुटका दितलो तितलें मात्र न्ही जर एक पिडा हांवें सोंसी जाय म्हणून देव कुशी व्हरता जाल्यार ती पिडा सोंसून व्हरूंक सरेस्पर देव आमकां आदार दितलो आनी घटाय दितलो म्हणून आमी पाती येवन मागया. Korpen amka neठ पाळच्या तुझे मिसा बापा आमका पाठ दैवीक तुझे बेसा कोरपेन आमका नेठ पाळच्या तुझे मिसा बापा हो फोळ वावरासो गोड आमच्या मोगासो कल्प्या कळसान ओळख्या मोगा तुका भेटो सो यत्रीची पोयना आमकांस ओपून दिता
받기 아미 들이 많은 게 몰막이 tuđe sam kurpe amkane thơ tuđe mi sam Bapa amka pathe amkane thơ 발짝 tuđe mi sam khi Bapa hol vào ra su bút tam cha moga su col tia col sam ol tia moga tu ca aspetto so म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नित्य पवित्रीच्या आधाभाग सविस्तर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमची जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयले हे पर्यंत तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरे संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dărbaran so serves portu. Săganii sosar păla tucea, îi bava. Mus săgi ducace, un săgi ducace, să vezi porace navi, e tatacace. Un săgi ducace, un săgi ducace. बापा
खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी ओत्रेकता. बापा, आमचे सोडणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका पेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें संस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या, तिचो पती भगवंत सुजेच्या, तुज्या भगवंत धर्मदुताच्या, सालोरेस आनी वैभव विरक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायसांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी लेसली आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शेंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्ताक जादोशी जातले अमोन आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणया.
आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशे सरकार करता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तर एकटेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सर्वकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेने कोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळयली आमी समेस्त सुभागी. म्हाका पावना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोजा राया, जेसू मोजा जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. उसोपा शोधन करो स्वा, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिविताचे उतर. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. कैसर उसोपा सदन करो मैपा, तोच इश्ट मोजो सोमिया, तुजो मोग मोजो उस्वास. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोजा राया, जेसू मोजा जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा.
दीस असो हा सोदून बरी भलायकी तूच वयस म्हजो सोमिया म्हूण कर म्हाका वेगी जेसू मोच्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो आवडटा दुनिया दुकाना वाटता कर्ज मनांनीन वाचता शेतांतल्या पुलां प्रस मनसती सुकण्या प्रस अर्त्या मोगां पोसता सोम्या सोबीत प्रकृती प्रस अंतरळीत तारां प्रस सोबाय म्हाका नेटयला सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावडटा दुनिया तुका नावाडटा कर्ज मनान वाचता प्रार्थुया जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पळोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओढप कर आयच्या ह्या नव्यानाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर सर्गींच्या बापाक दिनवासण्याचें बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागिल्ल्या मानादीक बाप आल्बन रॉड्रिगस फिरगस याजक नेरुडे मुळान ते आमच्या शिरवांचे आता प्रस्तुत मंगळूर दिएसीच्या नेरुडे फिरगशेन अपूर्बायेची आपली सेवा दिवन आसात आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटवलां तांचो आमी उपकार बावडटा हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव तांकां तांच्या मिसावान जैत मागता हांव तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं तर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद कर दिसपडतो ग्रास तांकां फावो कर जावंक पुरो जेवणा बाबतींत प्रायोजक वंतिगे मुर्दोम पिरजेन जावन तांणी आत्रेक आशा जावन दिला तांच्या काळजामनाच्या आशा आत्रेक कुटुंबाची दादोसकाय तांकां लाभोंक पिडा शिडा तांचे गूण जावं बरी भलायकी तांकां फावो जावं कितें तांची आशा आत्रेक आसा ती फळादीक जावं सालोरे सामरिफात क्रिस्ताचो उजवाड तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर फांको क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जॉयल फेर्नांडीस अँड फॅमिली शिरताडी जॉयल फेर्नांडीस अँड फॅमिली शिरताडी नांव चुकोवन येवचो अवकाश आसता कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यार वाचूंक चुकोवन गेल्यान जाल्यार तांणी येवन वाती स्विकार करीत
ताळे उबान उर्फेन गव्या मोगा परिमिते वाकनावड्या फावो केल्या कमका सालो रे सकट तळयो पेटोन गीता गाव्या सालोरेसाक नव्यानाचे मागणे ये जैत्यवन मार्तिरा सालोरेसा कन्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कष्ट सोन जीव दिल्या आयक आमचे गलते मागणे वरत्या पातळीने आमी तुजे चर्चेन आयल्या जेव्हा वाटत तेरे बरोबरसो देवाचो आमच्या पेरासो करो आमकां सोड दे आमच्या बेसान सरीसाव निष्कळपण आमचे बेंकपद जळशें कर आमच्या सरत मेघांनी संवसारी बळयला ते कलतेपणा वेदा कैशें कर दुबळ्या रक्त्यांक पिळे शिडेर आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनपवडत्यांक आनी पवडतांक शिडयल्ल्यांक सर्गीन सोबस वाड आनी देवाचे वळख म्हळाशे कर तुज्या बळद एक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडियेत्मेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया सालोरेसा मरिफात एग्जामान बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर CA एग्जाम क्लियर जाल्ल्या खातीर बरें काम लाभिल्ल्या खातीर घर बांदपाचें काम बऱ्यान संपल्ल्या खातीर पांयांक बळ मेळिल्ल्या खातीर मोतीचें समाधान मेळिल्ल्या खातीर बरें घर फावो केल्ल्या खातीर स्किन एलर्जी गुण जाल्ल्या खातीर ಕರ್ತರದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ देवाक समर्पण जावं दी अर्गां जावं दी देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिवया हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्गां दितलो पातकां तावूं पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकां तावूं पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकेची न्ही साडूंक तुजो आदार करतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सालोरेसा मरिफात 160 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 31 जाणांक सैरीक लाभोंक 30 कुटुंबांक समाधान मेळोंक 19 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 13 जाणांक जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक हातांत आसली सामकुळां नापय जावं 31 जाणांचे हातापांयांचे गांठी दूख गुण जावं 26 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 14 जाणांची कॅन्सर पिडा 16 जाणांची लिव्हर समस्ये 2 किडनी पिडा बावळो गोमटी दूख दांत दूख गुण जावं भायर पडले भांगर मेळच्याक 12 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळच्याक 8 जाणांची कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जाल्ल्या खातीर 50 जाणांक बरें काम मेळ्ळ्याक 12 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस सरूंक 25 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक 13 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोंक 7 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावं 12 भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जावं 31 जाणांक रीण फारीक जावचे खातीर सालोरेसा मरिफात मागलो हो उपकार मेळोंक जेजून हे मागणें आयकोंक पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बापान दाय दाखोवन हे मागणें स्विकार करूंक मागया पावनने परमात्मने पावनगुळी सिम्मा पावन रे परमात्मा रे पावनगुळी सिम्मा ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಪಳೆಯ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು सालोरेसाच्या विशेष मजतीर मागया 20 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक
त्यागांचे वायट सक्तींतल्यान सुटका मेळोंक रीण फारीक जावंक 7.5 जाणांक परगमान काम मेळोंक 13 भुरग्यांनी सोडाळ उडोवंक 30 आनी 3 जाणांक विजा मेळोंक 17 जाणांचे बिझनेस काम बऱ्यांक जावं 50-60 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक 13 जाणांचे घर बांदपाचें काम बऱ्यान संपोवंक 5 जाणांची मोतीची पिडा 11 जाणांची तकली दूख 14 जाणांचे शिराचे समस्यो 8 जाणांचे पोट दूख 9 जाणांची पाठीची दूख 13 जाणांची पॅनकार्ड दूख 6 जाणांचे व्हेरिकोज 13 वर्टिगो 5 जाणांचे मायग्रेन गॅस्ट्रीक समस्यो 7 जाणांचे आस्थमा गूण जावचे खातीर सान लोरेसाच्या मजतीन आमी मागया ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಗಿಳಿದು ಬಾಣದ ಬೇಗ ಬಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ सान लोरेसाच्या मजतीन जेजूच्या नांवान 13 जाणांची शेळी ताप कोंकली सायनस मायग्रेन गूण जावं 7 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक 9 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं 17 जाणांची एलर्जी 2 पिड्स मुलावेदी गूण जावं 5 जाणांच्या पांयांतले किळे केसोळी तोंडार पडिल्ली कथा नपय जावं 11 जाणांक बरो घर जागो मेळोंक पावसान जावच्या अवघडांतले राखोवंक बरो पावस मेळोन कृशी काम बेळें बरें जावच्या खातीर मागता प्रत्येक तेसांव पासत मागता पांयाच्या पंदली एलर्जी गूण जावं विजा रिन्यूवल जावं एका भयणीची तकली गुवळ गूण जावं जीवराज म्हणल्या भावाचो बॉन मॅरो टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल येवंक रोनाल्ड आल्वारीस म्हणल्या भावाक बरी भलायकी मेळोंक रेन डिसिल्वाची कॅन्सर पिडा गूण जावं एका भावाक स्ट्रोक जावन आतां तो मुल्ला हॉस्पिटलांत आसा मोतीर ना ताका मोत येवंक ताका भलायकी पाटी मेळोवंक मागता ताका सोलोंक पांयांक बोळ मेळोवंक MRI ब्लड रिपोर्ट एकलासो नॉर्मल येवंक 2 बेम पयस जावं गॅस्ट्रीक एसिडिटी समस्ये पर्याय जावं एकल्याक आमाल पिवण येतावन सुटका मेळोवंक ग्लुकोमा रिपोर्ट नेगेटीव येवंक एकल्याक पांयांक बोळ मेळोवंक सोलोंक जावचे बरी पांयांचे गायत संपूर्ण तरान गूण जावचे बरी सोमेस्तांक बरेंपण जावचे बरी मागतात तांचे पासत आमी मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಪುರಾ ಬಂಧುನಗಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡ ವಿಶ್ವಾಸದ ಈ ಜಾಗಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲ್ಪಿನೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಹುದಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಭಕ್ತಾದಿನಗಲೆಗೆ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವನ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಈ ಜಾಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಹುದೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಬೇನೆನ ರೋಗ ವೇದನೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಶಕ್ತಿ ವೈಷ್ಣಶಕ್ತಿ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಗ್ರಹಚಾರ ಓ ದೋಷ ಇತ್ತಿನಾಡಲ ನಾಗದೋಷ ಇತ್ತಿನಾಡಲ ದೇವರು ಅರಣ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರಡು ನಾವಡು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗ್ಲ ದೇವರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕರುಣೆ ತೋಜ ಪಾದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಜಾಗಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಓವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ತನ ಪರಿಹಾರ ಆವರೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಕೈಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಆವರೆಗೆ ದೇವರನ ದಾಯಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ದಾನಿನಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೆ ಈ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರಾ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದು
ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅರಣ ಭಿನ್ನಸ್ತಿಗಳೆಂಕೊಳ್ಳು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ आम्ही मागे आमचे पसोत पेल्या पसोत हेरां पसोत हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या भाव भयणी पसोत दुखांत रुडान करतल्या पसोत नाना तरांच्या बेजाऱ्या निरासान एकसूरपणांत कांयच बरोवसो ना म्हणल्यार चिंतपांत आशिल्ल्या हर एकल्या भाव भयणी पसोत मागया नाना तरांची डिप्रेशन एन्झायटी स्ट्रेस पिडेंत लोक कश्ट जाता भुरग्यांत व्हडा पर्यंत कश्टांत आसात तांचे पसोत हेरां पसोत पेल्या पसोत आमी मागया प्रत्येक एका तेरणाट्यात पसोत आमी मागया कितल्या वर्सां जावन घराच्या रुमांत बसून आसा काम करिनासतना भायर नासतना आसा ताची आवय विशेश तरेन त्या तेरक्या पसोत मागता तरणाट सोंसल्या पसोत आमी मागया ड्रग एडिक्टाक आमाल पिवणाक वायट सवयेक कितले आमचे सलयो बंदड्यांत वळख जाल्यान तसल्या पसोत अनैतीक नरान अंतर्जाती विवाह करच्या पसोत मुखार पावल्यान त्या पसोत तसल्या पसोत आमी मागया विशेष गरजां पसोत आमी मागया बऱ्या भलायके पसोत मागया सान लोरेस आमची मागणी देवा लागीं व्हरतोवन दी आमची मागणी जेजूच्या नांवान आयकोवन दी आनी जायतली कृपा समाधान शांती आमकां हेरांक आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या भावा भयणीक मागोवन दी आनी आमची पिडा शिडा गूण जावचे खातीर जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमच्या पिडेक भलायकी मेळोवंक जेजूच्या आमोलीक रगत माथ्याच्या केंसां तावन पांयाच्या नक्षे पर्यंत वाळून आमची हेरांची पेड्याची कोणा पसोत मागता आस्पत्रेंत आसात कितलोसो लोक पिडेंत आसा तांकां सगळ्यांक जेजून आपणच्या खातीर विशेष पवित्र आत्म्याची कृपा मेळच्या खातीर मागया हालेलुया 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 हाला 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 हलम बला 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 देवा 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 जेजू 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 तुजी कृपा वाळय हांगासर आयिल्ल्या आमा समेस्त पसोत पेल्या पसोत हेरा पसोत सगळ्या भावा भयणी पसोत कोणा पसोत आमी मागता तुजी कृपा वाळय touch with your mighty power anoint us with your mighty power take away all the worries tension frustration through the power of the resurrection give us your power fill us with your mighty power deliver us Lord from all the bondages of the evil power evil attack devil power attack from all the satanic demonic power crush the power of the snake with your mighty power hallelujah 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 शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणेची येवन बगे मरण मरून सर्गार तुजे संगता ससना देवा गोळसूचे बाग आमा समेस्तांक फोव कर आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रासा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार San Lorenzo martira ama pasot venatik Brar tu या सर्वद्वेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे जैतवरा शेंतोवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणल्यार मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन आता प्रधान याजक पिडेस्तांक पसोत मागतलो आमी आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया विशेष तरान मागया सोम्याच्या नावी आमचो आदार तानेरसला सर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोग तुजे सरशीन पावोवन थी सोमी तुमचे सवे आसू तुमच्याय सवे आसो प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी सासण देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कोश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हड मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विस्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल फातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणित काकुळतेचेर पाती येवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बाजलिकान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष
आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी दिके प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग्य तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे थंय रावो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळट आमकां मेळोवंक, फातकांचें बक्षाणें मेळोवंक आनी पवित्र तेलान विश्वासान माकल्या मारिफात आमच्या कुडींत आसली सर पिडा गुणसांव आत्म्याची गटाय मोतीचें समाधान आनी तशेंच जेजूच्या अमोलीक रक्तान सुटका मेळच्याक मागया. उबे रावया, पवित्र आत्म्याक आमकां स्वागत करया. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या काळीज मुझे करदेक, जीवित मुझे बोळेक. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळची देवाच्या सदां काळची देवाच्या आत्म्या. मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी, जिबेक मुझ्या लगाम दे. दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी, जिबेक मुझ्या लगाम दी. तोंडान मुझ्या उतरांगार, मोडान मुझ्या सनवायगार. कानान मुझ्या उतरांगार, मोनान मुझ्या सणवायगार. कानान मुझ्या उतरांगार, मोडान मुझ्या सनवायगार. कानान मुझ्या उतरांगार, मोडान मुझ्या सनवायगार. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळची देवाच्या आत्म्या. सदां काळची देवाच्या आत्म्या. मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची. हातांक मुझ्या बोळदी, कामांक मुझ्या फोळती. हातांक मुझ्या बोळदी, कामांक मुझ्या फोळदी. पायांक मुझ्या सांबाळवर, जिरी मुजी सुफोळ कर. पायांक मुझ्या सांबाळवर, जिणी मुजी सुफोळ कर. पायांक मुझ्या सांबाळवर, चिवी मुजी सुफोळ कर. पायांक मुझ्या सांबाळवर, जिणी मुजी सुफोळ कर. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या. मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळची देवाच्या आत्म्या. सदां काळची देवाच्या आत्म्या. मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची
ताळे उबान उर्फेन धव्या मोगा परिमी देवाक नावाड्या फावो केल्या आमकां सालो रेसान सकट ताळयो पेटोवन गितां गाव्या मातीर कोण आपणाव शांतीर कोण जोडले देवा मोगान पेटोवन प्राचीत आदारले देवाक बेसवालो दैवीक तेण्यांनी सोपलोय मोगा संदेश प्रसार करून सदांच वावरलो ताळे उबान उर्फेन धव्या मोगा परमी देवाक नावाड्या फावो केल्याक आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटोवन गितां गाव्या उर्फेन गाव्या मोगा परिमी देवाक नावाड्या फावो केल्याक आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटोवन गितां गाव्या मोघल पुता सवे आमकार मोरी आशिर्वादी जेसूच्या पोकळीत काळसा आमा सेवा दितुचे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बद्दल विनंती कर भगवंत कुर्सीचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.